आयच्या मिसाचें तें साव मेळिल्ल्या उपकारांक अर्ग दिता सेलीन रॉड्रिगस आनी कुटाम तांचे संगत आमी सुरेशपुराक आमकां मेळ्ळ्या उपकारांक अर्ग दिवया आनी आमची त्या संवाद संगत घालून बलिदानांत वांटो घेवंक तयार जावया. आमचे गवळी बापू अधिकृत तरान गवळीक बेटेक ह्या फिरगजेक काल संजे ते आयल्यात आनी ताचे उपरांत मागण्या विधीन सर जावन ते त्या गवळी बेटेच्या वावरांत आसतना आज तुमचे खातीर आमचे खातीर ते मीस भेटयतात. तुमच्या आनी आमच्या सुमेसांच्या नांवान तांकां हांव स्वागत करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्राजिताच्या काळाचो हो पयलो आयतार आमकां प्रत्येक जावन आमच्या जिवनांत खंयच्यो अस्खतकायो आसात गी म्हणून इल्लें समजयतात. अस्खतकायो ताळण्या रुपार येतात वा देवसराच्या नाडी रुपार येतात आनी ताका कशें फूड करचें तें सोमी आमकां शिकयता. सोमी जेजू क्रिस्ताचें बलिदान आमकां खरेंच आमच्या सर्व अस्खतकायांक वकात तें आमी जाणाव. देखून आमची पिडाशिडा आमकां भोगचे कळवळे आमी मतीन कितें ह्या कुडीन कितें सोंसतांव तें सकट सोम्या सांगया आनी आमच्या पातकांचें बोगसाणय मागया. हांव पातकी सर आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसळून वायटाक धरून आनी वयसून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बरें सरान सोंपकार बरे सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्म्यान बरलोलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतासर अरण्याक गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतेवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमच्या जिणयेंत दंडवण करूंक आनी देवसरा लागीं झुजोंक आपयताय. ते परिक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावूंक आनी जैतेवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान नोएक आनी ताच्या पुतांक म्हळें, आपले हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करतां. आनी तारवांतलीं तुमचे सगळें भायर आयल्यांत त्या सर प्राण्यां लागीं, सुकण्यां लागीं, जानवरां आनी रानमनजाती लागीं आनी भुंयच्या सर मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करतां. तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो. परतून केदींच आवरा वरवीं पृथ्वेची देसवाट जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांव तुमचे लागीं आनी सर प्राण्यां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची कुणां ही. म्हजें धोणू कुपांचेर हांव घालतलों. हांवें संवसारा लागीं केल्ल्या कराराची कुणां तें जातलें. हांव पृथ्वे वयर कुपां जमो करतना कुपांचेर तें धोणू दिश्टी पडटलें. तोवळ हांव तुमचे लागीं केल्लो सल्लो उगडासाक हाडटलों आनी सर प्राण्यांचो नाश करता तसलें उदकाचें आवर ह्या फुडें येवचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. सर्वेस पोरा तुझ्या
सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त आपूण निराप्रदी जाल्यारी अप्रद्या पासत म्हणजे आम्हा पापयांक देवा थंय फाटीं हाडचे पासत एकच पावटी मरण पावलो. कुडीन ताचो जीव काडलो जाल्यारी आत्मी ताका परत्यान जिवन केलो आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेन आसलेल्या आत्म्यांक सुवार्ता परगट केली. हाणेंच आदी मागां एक वाटेन नोये तारू बांदून आसलेल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीक शांतीन राखून आसतना सतमांदूंक इन्कार केल्लें त्या तारवांत थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाल्ले. तें तारू म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप. हें पवित्र स्नान आंगाचो चिखल धुवन काडिना. बगाड देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा. देवदूत, अधिकारी आनी शक्ती ताका खाल जावन आसात. देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून स्नान घेतल्या उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक अरण्याक वन गेलो. 40 दीस ताणें अरण्यांत करशिल्ले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रानवन जाती मदें आसलो पूण देवदूत ताची सेवा करताले. जुआंक दर बंदेन गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ बरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां. जिणी बदला, पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमांदा. देवाचें उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, थोड्या आंगडीच्या नांवांनी ताळण्यो म्हणली नांवां आसात. टेम्पटेशन्स, एक आयस्क्रिमाच्या पार्लरा वयर टेम्पटेशन म्हण आसलें आनी एक कडेन वस्तूराच्या आंगडीचे विंगड डिजायन पळोवन थंय एक टेम्पटेशन, ताळण्यो. आतां तो शब्द आमकां कांय बियासो न्हय. एका काळार ताळण्यो म्हळ्यार आमकां दोतोनीन आनी शिकयतना तो देवसार येवन आमच्या कानान शिमटी घालता, ताळण्यो हाडटा, मागणें तेर्स करतना न्हीद अशें करता, जांबाय अशें करता म्हण आमची मालगाडी शिकयताली. आतां ताळण्यो येवचे बरी आमी ताळण्यांक आपयल्ल्या बरी दिसता. पण एकल्यान म्हळें ताळण्यो आतां भायर तावन येनात, भितर तावन येता, तुज्या मोबायलार तावन येतात म्हणून. साबार फावटी ताळण्यो आमच्या घरांतच आसात आनी आमच्या बोल्सांत तावन
आमच्या मोबायलांत ताळण्यो येतात आनी जायपुरत्यो येतात. मनीस खंयच्या सक्कड ताळण्यांक बली जाता आमचो अनुभव कितें. सांजू हांव ताच्या पयल्या पत्रांत अशें सांगून दिता, एक रक्तमासाची वंदवणी आनी एक दोळ्यांची पुसलावणी आनी एक जिणयेचो पोकळ दौलत. पोकळ एका तराचो वडपण. हांव एक व्हडलो मनीस म्हणून पोकळ दौलत आनी दोळ्यांची पुसलावणी. खंयचें म्हाका दोळ्यांक बरें लागता की तें आपणावंक पळोवचें. आनी तशेंच रक्तमासाची वडणी वा वंदवणी. ह्या 3 संगते मारिफात आमकां ताळण्यो येतात. ताळण्यो म्हळ्यार उपरांत ताच्या फाटल्यान एकलो ताळण्यो हाडटलो मनीस आसा. चुकोवन उलयलो. ताळण्यो हाडटलो आसा, टेम्पटर आसा. हो टेम्पटर ही वर्क्स, तो काम करता. तो निदानाकय. आमचो दुस्मान देवसार तो निदाना. कोणाक ग्रास उंचेंगी म्हणून सिंवा बरी गरज घालन भोंवता म्हणटा सांत पेद्रू आपल्या पत्रांत. देखून मनशाक देवातावन ओडूंक जायत्यो वाटो तो सोदून आसा म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां उगडापें करता. जेजूकी ताळण्यो आयिल्ल्यो आमकां आनी ताका मस्तू ताफात वचा. आमी लांतावन पातकाचो वसो सुकी कर आसली मनशां पक्षाणें मागता पाताक बगसता. पूण आमची भितरली रीत इल्ली अस्कत, आमची इच्छा सकत अस्कत जाल्या. पूण जेजू थंय तशें न्ही. ताचे थंय पाताक नातल्लें. निरंतरी देव बापाची कुशी सोदतलो. केदींच ताका पयस वचोंक ना, अविधेय जावंक ना. बापाची कुशी करचेंच म्हजें काण आनी पिवन म्हणून सांगलोलो जेजू आमकां येवच्या ह्या देवसराच्या उपादरांतावन कशें बचाव जावचें म्हणून सांगून दिता. देवसार कश्यो ताळण्यो हाडटा. थोडे ह्या ताळण्यांक बाली जाल्ले पूण ताका पयस रावुल्ले सांगता देवसार येता आसतना तो एका इश्टा बरी येता म्हणून. इनास लोयलो सांत इनास जेजुईत सभेचो घडणार येता. ही कम्स एज ए फॉल्स लवर, हे फडकिरो इश्ट जावन मोग करणार जावन येता. फुलटन जेसीनी म्हणटा तो तुजो इश्ट कसो तुज्या कडेन उलयता, तुज्या पाडतीन उलयता आनी तुका तें बरें म्हूण सांगता. दाखल्याक तो कितें म्हणटाले सक्कड करतात. सक्कड केस मुखाल तासून वैरशंकर हें हात दवरता. तूंय कर. तांचे स्टायल ती तूंय कर. सक्कडी पॅण्टां अर्दी कुडके जाल्ली घालतात. तूंय घाल. हेणें तेणें इल्लें उक्तें कर. तांची स्टायल आसा जय. तूं कांय तांकां भियोंक वचनाका. सक्कडांय करतात. सक्कड मस्त जाण तरणाट्यात आमी साक वचना. तूंय वचनाका. दोतोनीवेची गरज ना. तेर्स म्हणचें कोणाक खंय देव कांय मागल्लें दितागी अशें देव ना, ओत्मो ना, हें पुरो करची गरज ना. हें बेश्टें बोर जाता. बोरींग, युजलेस एक्टिविटी, वेस्ट ऑफ टायम. अशें ओत्मो ना, देव ना, हें सक्कड वेस्ट ऑफ टायम म्हणून देवातावन पयस व्हरची ही प्रक्रिया करची हाका ताळण्यो म्हणयात. आमच्या पाडतीन उलयता पाताक करच्या पयलें. पूण देव कशें उलयता पाताक करच्या पयलें तें दाळ आमकां कळटा. हो देवाचो ताळो गी देवाचो न्हय गे म्हणून. देव कसो उलयता. देव आमकां इल्लें कठिनायन उलयता. सादारण आवय बापूय भुरग्याळे जागृत सुर्या कडेन कळनाका, कोयते कडेन खेळनाका, मागीर कातरल्यार तुमचो जबाबदार, मागीर रडनाका म्हणून इल्ली सत्राय सांगता. इल्लें बेश्टायता. जिवेशी मारिनाका, सोरिनाका, पोटसाक सांगनाका, प्रद्वार करिनाका, माय बापा मान दी. इल्लेशें जोर कर म्हणलें बरें देव आमच्या कडेन उलयता. पूण पाताक केल्या उपरांत ह्या दोगांचो जिनोस कसो बदलता पळया. पाताक केल्या उपरांत देवसार आमचे हात सोडता. पाताक केलें माता तुका हांवें सांगलें न्ही करून उजो म्हणून. तुवें कितें केलें? फडकिरो. आतां बघ आनी म्हज्या आडी विचारनाका. हांव तुज्या सांगाता ना. तो धांवता. ताळण्यांत घाल. आमी पडल्या उपरांत
आमी पथकान पडल्या उपरांत आमचो हात सोडता, देखून जेजू म्हणटा आमची स्थिती पयल्यांच्या की पास्ट जाता म्हणून. पूण देव कशें चलता पाताक केल्ल्या वेळार? देव वेचीक पुताच्या बापाय बरी, तो राखून रावता. म्हजो पूत म्हजी तूं मेल्या पूण आतां जिवान जाली. हांवें होगडायिल्लीं तांकां आतां ती फाटीं आयल्यांत. हांव तांचे पासो तूं संभ्रम करता. एक जेवण करया. बोकरो सुकोवन गेल्लो मेळ्ळो, कांद्यार घालून हाडटा. नाणें सुकोवन गेल्लें मेळ्ळें, तो ती संभ्रम करता शेजारच्याक आपोवन. पूत सुकोवन गेल्लो मेळ्ळो आनी घरांत दाबासो करता. देव आमी पाताक करन वळखून फाटीं आयिल्ल्या वेळार दाबासो करता. पूण पाताक करच्या पयलें इल्लेशें कठिनायेन आमकां चलयता. पूण देवसार पाताक केल्या उपरांत हात सोडता. पूण इल्लेशें सामान जाल्या उपरांत परतून येता आनी एका इश्टाच्या रुपार आनी एक फावटी येता. ही रीत ताळणे येवची. फॉल्स लवर, फटकिरो मोग करणार. आनी सडावत ही मनशां तुका ताळणे हाडची. ते मनशां मारिफातच धरता मस्त पोवटी. आनी मस्त पोवटी मोगाच्या मनशां मारिफात येवंक साद आसात ताळण्यो. तो कोणा मारिफात काम करता म्हणलें गुपीत दवरता. आनी हें सोदून काडचें काम आमचें. प्रेरक आत्म्याक पारखुचें देणें आमकां दिलां पवित्र आत्म्या मारिफात. प्रेरक आत्म्याक पारखुचें देणें म्हळ्यार हें देवाचें उतर, ह्या ताच्या विरोधाचें, ह्या म्हज्या भितर तावन येवचें म्हणलें सोदून काडचें काम आमचें. जेजून कितें केलें ताका ताळणे आयिल्ल्या वेळार? ताणें ह्याच आत्म्याच्या बळान आयच्या उतर सुरूक जेजूचेर पवित्र स्नान घेता आसतना पवित्र आत्मो देवलो. त्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तो अरण्याक गेलो. 40 दीस आनी 40 राती उपास केलो, मागणें केलें देवाची खुशी सोदून काडच्याक. कसल्या तरासो सोडवणदार हांवें जायचंय तें सोदना करच्याक, नियाळ करच्याक. उपास, भूक. 40 दीस जाताना ताका भूक लागली आनी तो वळू सैतान आयलो ताका इश्टा बरी. अळे तूं देवाचो पूत न्ही, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार हे पातर आसले उंडेकर. तुका भूक लागल्या, तूं भूक थांबय. कोणी भूक लागतना अशें उपास करतात गी? खा, तुका सकत आसा. केदाळ जायते उंडेकर आनी तुका मात न्ही हेरांक दी. सकट तुका व्हडलो सोडवणदार म्हणून मानून घेतले. लोक तुज्या फाटल्यान येतलो हारी हारीनी. देवसार ताका सोशल रिफॉर्मर जा. देवाची खुशी करचें तें सोडया, पूण सकडांक उंडो दी. आनी जेजू सांगता तीं उतरां आमकां मस्तू चिंतूंक करतात. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, पगार देवाच्या तोंडान तावन भायर सरता त्या हर एका उतरां तावन मनीस जियेता. उंड्या वरवीं आमी ह्या संवसाराचें जिवीत मात्र जियेता, पूण देवाच्या उतरां मारिफात आमी ससनाच्या जिवितांत ती जियेता. तें जेजू आमकां समजयता. दुसरी ताळणी जेजूक आयिल्ली, जें अशें विंगड विंगड करन आयचो वांजेल मार्कून बरयलोलो. सांगाना तरी मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकता. ताका ताणें पवित्र शाराच्या उंच तकलेर व्हेलो आनी थंय तावन सकला उडोवंक सांगलें. आनी किर्तन 90 आनी 1 अंतलीं उतरां सांगून उड सकला. देव ताच्या बडव्यांक धाडटलो आनी तुजो पांय पात्राक आदळ नाशें तो तुका सांबाळटलो. आनी जेजून ताका जाप दिल्ली तेंय पवित्र पुस्तकांत हांव देवाची सरेस्पराची परिक्षा करिनाका. देव म्हाका गरजे पावतलो की त्या वेळार देवाक हांव परिक्षा करून पळयता येता की ना पळया म्हणून. तशें देवाची परिक्षा करची न्हय. आनी तिसरें आनी एक परिक्षा जाल्ली ताची. ताणें उंच दोंगरार व्हरून सकट राजां दाखोवन वैभव दाखोवन हांगासराळे दोळ्यांची पुसलावणी तो दिता पळया. आनी म्हणटा हें सकट हांव तुका दिता. भगवन नमस्कार कर, म्हाका आराधन कर. देवाक आराधन करच्या बदलाक म्हाका आराधन कर. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, ह्यो संगती आधुनीक काळार दुसऱ्या रितीन येतात. आमची आराधनाची वस्त खंयची? न्हीज जावन त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमची आराधनाची संगत. म्हळ्यार खंयच्याक आमी आराधन करता की ताका आमी चड चिंता. आमकां घडये घडये खंयच्या विशयांत मतीन चिन्नां येतात.
कोणाक आमकां चड मोग आसा आराधन करता मान करता ती आमकां चड मोगाची जाता. देखून वस्तुपटी देवाच्या विशयान चिंतच्या बदलाक मोबायला विशयान जावंक पुरो, इंटरनेटा विशयान जावंक पुरो, खंयच्या एका वेबसायटा विशयान जावंक पुरो, क्लिक करनंतर रावचें जावंक पुरो. ह्या खंयच्याय एका सांगता आराधनेची वस्त एक वस्त जावंक पुरो, देवा बदला एक वस्त. ह्या थोडे पटी थोडे मनीस देखून वस्तू वयर मनशां वयर आमी आराधन करचें आसता. आज आमकां स्वामी सांगता ताका मात्र आराधन कर, देवाक मात्र आराधन कर, ताची मात्र सेवा कर. आज देखून आमकां एक बरें लिसांव देवाच्या उतरा मारिफात जियोवचें, त्या सरेस्पराक मात्र आराधन करचें आनी ताची परिक्षा करची न्ही, बगार विश्वासी रावचें. ल्हान ल्हान कामांनी सदांच्या कामांनी जे कितें म्हज्या बेसाचे कायदे आसात, कुटुंबाचो आवय, आटमाची आवय बापय, ह्या भुरगीं ह्या खंयचोय आमकां जबाबदारी आसा आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या इर्गजेंत, समाजेंत, ती आमी करता आसतना सरेस्पराचो सदांनीत आमी उडास काडया आनी देव आमचो खंडीत आमच्या आदाराक येतलोच. आमचो बाबाक तूं सारया एकाच देवाक सत मानता, सर्वपदवीदार बाप तो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो दिसते आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक येशू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उसरलो करो देव. तो देवातावन जल्माला ताका दुसंग ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमचे सडवणे बसत सर्गात तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्वे वरवीं अंकवार मरयेचे उदरे ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पांच फलकाल ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता. ईश्वरान जीव दातो बापा आनी पुताक विसरला. बापा आनी पुता बराबर ताका समसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभा देवरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्म विस्तारलेले सभेक सत मानता. पातकांच्या भुगसाणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससांच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. देव आमचो बाप ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमी मागलेलें सकट दिता म्हणून जेजून आमकां सांगलां. आमच्या पिर्गजेंतल्या हर कुटुंबाचो आनी हर एका सांद्याचो उडास काडया आनी तांची मागणी सोम्या मुखार दवरया. सर्गींच्या बाप्पा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या मिसा वावरा वेळी येवच्या आडकळीचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांच्या दबेन दिल्ल्या प्रजेक मोगान चलोवंक तांकां तुजो आदार दी. फुडें जावच्या एलिसावान बरे फुडारी उपजय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंत आनी प्रत्येक जावन मरणाच्या तणीर आसलेल्या सर भावां भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी बोगचें एकसुरपण
कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सांद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभसो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी ताळण्याचेर जैत व्हरून तुज्या पुताच्या उतराक काल्तिमान घाल. मागण्याच्या बळान जिवितांत येवचे हर एक समस्ये फूट करूंक पवित्र आत्म्याची सकत लाभय. तशेंच तुज्या सेवेक एकल्याक कुणी विसरून काड म्हूण मागता हांव. जिवितांत विविध रितींनी कश्टांच्या व्यक्तींक तशेंच एकसूरपणांत आसलेल्यांक तुजो पवित्र आत्मो लाभय. जिणेच्या कश्टा वेळार भावार्थ सांडिनासतना बरवशान जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. हे वेदी बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक मागण्याच्या जिवितांत दृढ आसूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्यो सर गरजो आतां सोम्या मुखार दवरया. सर्गीच्या आमच्या बापा तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पित हांव. जे कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या दयान लाभय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. Yeah.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. काकुळदारा बापा, निरापराधी जावनी अपराध्या पासो तुजो पूत जेजू आमकां तुजे सरशी व्हरूंक समेस्तांच्या पातकांक लागून मेलो. हें ताच्या मरणाचें बलिदान ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पिता. ताच्या मरणाक आमची प्राजीत काळाची दंडवणी एकवटावन तुका आमी आतां आमचीच बेटवणी करता आनी पातकाक मेल्ली नव्या जिणयेची मनशां कशीं जियेतल्या म्हूण तुका भास दिता. ही भास पाळूंक तूं आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बुकांनी तान बागयनासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गूट फावो त्या मनान संभ्रमून ह्याच पास्काक आमी सासनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतल्या. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान. मुसगी तुका जय जय जय. मुसगी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताचे. मुसगी तुका जय जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजातूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटासो गुटू परगटुया.
सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही बघता, तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवितांनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूंक आनी अशें देवाचे माई भोव भाग्यवंती अंकार मरेच्या तुजे भाग्यवंत धर्मदताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्त संगाता तुवें वेंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या सुमेश गवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. काणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या थंय एकठांय. आमच्या मरण पावल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माई पसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं ताचे उद्देशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनार. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घन म्हणया. आमच्या तुका सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराची
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सोम्यान तेमचे भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली.
सोडवून बसायली तुझ्या पवित्र मोरात उपकार तुझो सोम्या आमी भावुरता उदर तुझ्या दैन्या आदर तुझो सोम्या आज आमी माता उशी तुझी पाळू. प्रार्थुया. कनवळ्या देवा तू सदांच विश्वासी जिवे रस्त्याचो परतून केदीन पुर्तुगालान नाश करचो नाय म्हणून नोये लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची कुणां जावन मळबार उबारलेलें दोणू दाखयलें. सगळीं आमचीं पातकां जेजूच्या मरणान अगणीत दयाळायन नांच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रक्तांत शांती बोगसण्याचो नवो करार तुवें स्थापलोय. हें ताचें रगत आमी ह्या जेवणार घेतलां. तातूंत आमी सदां तुज्या विश्वासीपणाची कुणां वळखून आनी आमी तुका विश्वासी रावूंक हेंच रगत आमकां बळ दिवं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसया कळोवणी फाल्यां संजेर मीस आसचें ना. फाल्यांची मिशा हे बरी आसतली सकाळी 5:30 वरार 5:30 आनी 7:30 7 वरार विस्पतावनो दोतोन आसतले आनी 7:30 वरार मीस आसतले. 9 वरार इंग्लीश मीस हांगासर आसतले आनी 9 वरार कोंकणी मीस सेंट एग्नेस चॅपल थंयसर चलतले आनी संजेचे मीस आसचे ना. फेब्रुवारी 20 तारखेर मंगळारा संजेर 4:30 वरार फ्रांसिस्कान 3ऱ्या वर्दीची जमत आसतली. करिज्माच्या हर एका शुक्रारा संजेर 4 तावन 5 वरां पर्यंत सक्रामेंताचे आराधन आनी कुर्साची वाट उपरांत मीस आसा. ह्या भक्तीपणाची जबाबदारी वाड्यांक वांटून दिल्या. दया करून त्या प्रमाणे सहकार दिया. करिज्माच्या काळाची वार्षिक रेतीर मार्च म्हयन्याच्या 11 तावन 14 11 तावन 14 तारखेपर्यंत संजेर 4 तावन 7 वरां पर्यंत आसतली. आदल्या इतर तिळशिल्ले प्रमाणे कोणाक तरी इगर्जेचे साऊंड मिक्सराक दान करूंक खुशी आसा तर विगार बापाक मेळचें. संक्तिवारी वयले रोकडाची मुच्चिगे म्हळ्यार सेलिंग पाठ जाल्यात. दुरस्तेचे काम फेब्रुवारी 19 तावन 23 पर्यंत 19 तावन 20 पर्यंत चलतले. काद्री 3ऱ्या वाड्याच्या एका दानीन कलवारी इस्कॉला खातीर ₹10,000 दान दिल्यात. ताच्या उदारमनाक देव बरें करूं. पज्जोडी बाळोक मरियाच्या इगर्जेक एका एक्सपिरियन्स्ड अकाउंटंट तशेंच रिसेप्शनिस्टाची गरज आसा. आसक्त आसची इगर्जेच्या दफ्तराक संपर्क करा. द सिंगल्स मिनिस्ट्री तर्फेन युवा जाणांक जुनियर संगाती सोदूंक आदार जावच्याक फेब्रुवारी 25 तारखेर 25 फेब्रुवारी बेंगलोरांत एक सहमिलन दवरला. धर्मार्थ ऑनलायन नोंदवणी सडीत विवराक नोटीस बोर्ड पळया. आमच्या फिरगजेंत दोतोरणीचो दीस फेब्रुवारी 25 वेर आयतारा भुरग्यांच्या मिसा उपरांत आसतलो. क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या सर्व शिक्षकांनी तशेंच सर्व भुरग्यांनी हजर आसचे. ह्या हप्त्यान गरबेजमेता लोवर बेंदूर 4th आनी शिवबाग 1st मंडे ट्यूसडे 19th आनी 20th फेब्रुवारी आसतली. लोवर बेंदूर 2nd मंडे ट्यूसडे वेनसडे 19th 20th and 21st फेब्रुवारी चलतली. चर्चवर्ड 3rd वेनसडे थर्सडे 21st and 22nd फेब्रुवारी चलतली. तशेंच पादवा 1st थर्सडे 22nd तारखेर चलतली. येवच्या हप्त्यान गरबेजमेता अपर बेंदूर 1st मंडे ट्यूसडे 26th आनी 27th फेब्रुवारी चलतली. आदल्या इतरा मिसा वेळार जमो जाल्ले दान ₹64,217 64,217 तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. आज आमकां हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या तशेंच अर्थ बरयत शर्मावून दिल्ल्या आमच्या गोवळी बापाक विगार बापाच्या तर्फेन तशेंच सर्व याजकाच्या तर्फेन आनी सर्व फिरगजगाराच्या तर्फेन देव बरें करूं.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू सवे आसू काकुळदार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कष्टा मरणांत तुमकां माया मोगाची देख दिल्या देवाची आनी एकामेकाची सेवा साकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवानपणान तुमकां वांटो मेळ्ळो आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आतां सवाय स वरार 6:15 सकट संघ संस्थेच्या साद्यांचे जमात आसा सेंटेनरी हॉलांत दयाकन वेळार हॉलाक पावचे वेळ करून येनाकात San Sebastião आम्हा ससुनेकर भगवंत कुर्साचे करवे नेवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन